उपास आनी मागणें दोन संगती सांगता येतात. उपास आनी मागणें कित्याक आमचे ते असलेले सगळे बांदपा जावंक बरो तरी संगती आमी कितले मागल्यार त्यो संपूर्ण जायनात आमच्या जिवितांत. केदाळे आमी मागते आसता त्यो बंदरे परत तुटून पडनात, तरी आमची कामां जायनात, तरी जागे विकून वचनात, थोड्या कुटुंबांत बरेंपण जायना, थोड्या भुरग्यांक सैरीक मेळना, थोड्या भुरग्यांक शिकप जावंक करूंक कश्ट मारतात, थोड्यांक गौबेलांचे समस्या, थोड्यांक कुटुंबांत घरांत समाधान ना. ह्यो पुरो संगती खाली मागण्यान जायना. उपास आनी मागण्यान सांगता वचचें म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून उपासाची सकत कितली आसा की म्हणून समजून काणी घेया. द पावर ऑफ फास्टींग. उपासाची सकत कितली आसा. पयल्या सुवातेर उपास क्रिस्तांव जिविताक एक रक्षा कवच खंय. क्रिस्तांव जिविताक आमकां एक रक्षा कवच एक उपास आनी ढाल जावन आसा म्हणून. आनी उपास कर मागता आसतना म्हजी वळख जेजूतय, जेजू सांगता हें आमी जेजूतय आमची वळख जाता. जेजूक आमची वळख जाता आनी आमकां जेजूची वळख जाता. आनी आमचे भाव बांदवपण म्हळ्यार आमचें कनेक्शन रिलेशन आनीक बरें जाता उपास आनी मागणें करता आसतना. दुसरें उपास जावन आसा आमकां एक शिल्ड, आमकां ढाल शिल्ड म्हज्या आनी सैताना मदें. कित्याक सैतानाचे उजा बाले तूं पालवोंक शकताय म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी उपास कर मागतना न्हीज जावन सैतान देदेस्पूर जाता गे. उपासाची सकत म्हळ्यार तुज्या कुडीचेर जैत व्हरोंक ताका जायना. उपास करून दंडवणे करून तूं मागता आसतना तुज्या कुडीचेर ताका जैत व्हरोंक जायना. तुजें कूड ताच्या कंट्रोलाक हाडूंक जायना. कित्याक उपास आनी मागणें करता आसतना जेजूची सकत तुज्या कुडींत, पवित्र आत्म्याची सकत तुज्या कुडींत चड देवण येता. देखून ताका तुज्या कुडीक आपडूंक शकना तो. देखून तो देदेस्पूर जाता. देखून उपास आनी मागणें आमकां बारीक गरजेचें. आमी विविंगड उपासाची विधानां आसात. पयले आमी समजून काडया 40 दीस आनी 40 रात उपास केल्ले. हे दोन दृश्टांत आसात. एक पोरण्या सल्ल्यांत मैसे आनी नव्या सल्ल्यान जेजू दोगांनी 40 दीस 40 राती उपास केल्लो. आनी पयले सांगता निर्गमन पुस्तक आमी वाचल्यार 30 आनी 4 अध्याय 20 आनी 8 वाक्यां मैसे 40 दीस आनी 40 राती खाण आनी पिवाण घेनासतना सर्वेस्परा समोर रावलो. म्हळ्यार फास्टींग कंप्लीट फास्टींग. हें उदक आपडूंक ना, पिवाण आनी खंयचेंय ना, खाण आनी पिवाण नासतना, खाण आनी पिवाण घेनासतना सर्वेस्परा समोर रावलो 40 दीस 40 राती. आनी देवा सांगता रावून ताणें उपास केलो. आनी ताणें ते उपासवान प्रार्थना करतना ताका देवान 10 उपदेश दिले. आनी इस्रायल परजेचो मुखेली ताका केलो. इस्रायल परजेक इजिप्तच्या गुलामपणांतल्यान भायर करच्या खातीर. पळया मैसेक बळवंत मनीस तो रायाच्या आस्थानांत वाडुल्लो, रायाच्या आस्थानांत जियेल्लो बळवंत मनीस, घटमूट मनीस. आनी दोग कशें इजिप्तकार झगडें करनासतना ताणें वचून रागान एकल्याक एकच मारा जुशीत मारलो एकल्याक. ताणें कितली सकत आसा ताची मैसेक. आनी दुसरे दिसा इस्रायलाचे दोग जाण झगडून आसताले. ते जाल्यार तांकां समाधान करूंक गेलो. तांकां मारूंक वचोना तो समाधान केलो कित्याक आपलें तें बरें जा म्हणून. पूण ते जाल्यार तांणी म्हळें हाले कालच्या दिसा तुवें इजिप्तकारां मारले बरें कितें आमकांय मारताय की म्हणून भियेलो मैसे. इतलो धडंग जीव असो, रायाच्या आस्थानांत आसलो, सगळे इन्फ्लुएंस आसलो मनीस कसो भियेलो. आनी तो धांवलो. धांवून सोन ताच्या मांवाच्या घरा 40 वर्सां गुलामगिरीन जियेलो. मांवाच्या गुलामगिरी काल तो जियेलो. ताचे शेळयो सोरूंक, ताचे बकरे सोरूंक, ताची जनवरां पोसूंक गुलामगिरी 40 वर्सां. पूण सर्वेस्वर देव तशेंच ताका सोडिना. तसो ताका सोडिना. परत देव ताका आपडता. कित्याक ते ल्हान भुरगे आसतनाच मैजक जुशी मारी जे आसले पूण देवान ताका राखिल्लें आनी फाराव्याच्या आस्थानाक व्हरून सोडिल्लें ताका देवानंत. आज परत 80 वर्सां उपरांत परत मैजक आपोवन दिता. प्राय जाल्या वय 80 वर्सां. 80 वर्साच्या प्रायर देव ताका परतेक भेटता, धैर्य दिता, बळ दिता. मैजे देवा सांगाता जियेता, जिवोंक येता. आनी पयलीं तो 40 दीस 40 राती उपास मागणें करता आनी सकत जोडून करून घेता. एदोळमुसर ताची स्वंत सकत आसली. आतां ताका देवाची सकत मेळ्ळी. देवान ताका एक बेतकाटी दिली आनी तातूंत अजप आनी अद्भुतां करूंक लागलो. आनी सुरू
इजिप्तच्या एकल्याक दिशी मारले आनी मागीर तांबडो दर्यो 2 धरीकन वसून तांतल्यान इस्रायल परजेक ताणें शुशागात सुक्या भुंयचेर चलोवन व्हेल्ले बरी व्हेलें आनी पाटी सरोवन त्या सगळ्या इजिप्तच्या सगळ्या सैन्यांक रथांक आनी घोडे सवारांक सगळ्यांक शेवटून सोडले. तुम्हाला देवाची सकत पळया, पहिले मैजेची सकत पळया, पवित्रत्व मेळ्ळ्या उपरांत उपास मागण्या केल्या उपरांत मैजेची सकत पळया कितली. देखून आमकां ह्या सक्त्यान बरेंचें जाल्यार आमी उपास मागणें करीचें. उपास मागणें नासल्या शिवाय ह्या मैजेक ती सकत मेळोना. जेजू की 40 दीस 40 राती ताणें उपास मागणें केल्ल्या वरवीं त्या मिसावांत ताका सकत मेळ्ळी. 3 वर्सां ताणें सुवार्ता परगट केली आनी ते कश्ट सोसूंक ताका कृपा मेळ्ळी उपास मागण्या वरवीं. देखून हर एक आमी मिसांव करूंक येता आसतना, हर एक आमी एक काम करूंक येता आसतना, हर एक आमचें खंयचें एक डिसिशन काडूंक येता आसतना आमी निजावन उपास मागणें करीचें, उपास मागणें करीचें. आनी द्वितीय पुस्तक सांगता 10 उपादेश उगडास तुमी काडा 5वो अध्याय 6 तावन 20 आनी 1 वाक्य तुमकां वाचयेत पुरसत आसतना 10 उपादेशा विशयी उगडास काडा. आनी दुसरें मनशाचें कित्याक आमी उपास करीचे म्हळ्यार मनशाच्या पातकां खातीर. आतां पळया आमच्या भारत देशान पळया मणिपुरान कितें पुरो जाता. आयचे हे मागणें आमी मणिपूरच्या लोकां खातीर आमी समर्पण दिता. मणिपूरच्या सगळ्या लोकां खातीर तांकां देवाची कुमक मेळचे खातीर तांकां आमी मागता. आज आमी हांचे खातीर उपास मागणें करीचें म्हणटा पवित्र पुस्तक. मनशा कुळाच्या पातकां खातीर उपास मागणें करीचें. द्वितीय पुस्तक 9वो अध्याय 18 आनी 19 वाक्या ड्युटरॉनॉमी चॅप्टर 9 वर्स 18 आनी 19 सांगता कित्याक तुमचे विरोध सर्वेस्वराचो राग पळोवन म्हाका भिरांत दिसली. तो कठीण असलो की तुमचो तो नाश करतो, पूण सर्वेस्वरान परतून म्हजे प्रार्थना आयकले. पळया उपरांत हांव सर्वेस्वरा मुखार सरपटलो. सर्वेस्वराच्या दोळ्या मुखार ताका पसंद न्हय आसलेले करून तुमी पाताक केले आनी अशें ताका राग हाडयलो. देखून हांव परत्यान पयलींचे बरीच 40 दीस आनी 40 राती अन्न उदक घेनासतना रावलो. हे कोलो उपास पळया मैजेचो परत उपास 40 दीस मनशा कुळाच्या पातका खातीर, मनशा कुळाच्या तांच्या साली खातीर. प्रत्येक तांणी मुर्ती पुजा केली, प्रत्येक एका निजा देवाक सांडले, गुलामगिरी तावन भायर काडल्यार देवाक विसरले ते परत प्रत्येक तो उपास करता. मैजे 40 दीस उपास करून देवा कडेन प्रार्थना मागता, देवाची काकोल मागता. आज आमी खंडीत जावन हरी एकल्यानी ॲटलिस्ट 1 दीस म्हणे उपास करून ह्या मणिपूरच्या लोकां खातीर मी मागचे. तुमी इंटेन्शन घालतात वय मणिपूर मागा मागा, पूण मागा म्हण सांगतात मागतले कितलीं आसात. आमी आज निरंतर आमच्या पळय सभेची आमच्या याजका मारिफात धार्मिका मारिफात आमची लायकां पुरो सांगाता मेळून हे निरंतरी मागणे मणिपुरा खातीर आमी मागते आसल्यार खंडीत देव तांकां सुटका दितलो. एक एक व्हिडिओ तुमी धाडटात, पळयतात, पुरा करतात, पूण आमी ते सुरसुरच्या बदलाक ताच्या की बदलाक आमी तांचे खातीर 1 दीस उपास मागणें केल्यार खंडीत असले समस्या सरस्वर देव तांचे तान पयस करतलो. कित्याक जेन्ना मैजेन उपास मागणें केलें इस्रायल परजेक प्रत्येक बाचावी मेळ्ळी, प्रत्येक बाचावी मेळ्ळी. जेजूचो उपास पळया मातेवाचो वांजेल 6 अध्याय 1 आनी 2 वाक्य म्हणटा. ताचे उपरांत देवसरान ताका तालचे खातीर अरण्याक व्हेलो म्हणटा. पळया आनी थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. जेजूचो उपास 40 दीस 40 राती. तर आमी कितले तो देवाचो पूत जावन आसो न्हू. ह्या संवसारांत ताणें मिसावांक देवच्या आदी म्हळ्यार ताणें उक्त्यान ताची जिणी परगट करच्या आदी, देवाची वळख लोकांक दिवच्या आदी, तो गलिल्याक वचच्या आदी 40 दीस 40 राती उपास करता आनी मागणें करता. तर आमी आमच्या मिसावांत आमी कितले उपास करीचे, कितले मागणें करीचे, आमच्या कुटुंबाक सुटका दिवच्या खातीर आमी कितले मागणें. आज तुमी भुरग्यां खातीर मागता दोय भुरग्यांचे इंटेन्शन घालता जाय त्या भुरग्यां खातीर तांचें शिकाप बरें जावच्या खातीर, तांकां एक बऱ्या कॉलेजींत एक बरी सीट मेळच्या खातीर, तांकां देवाची वेजदा मेळच्या खातीर 1 दीस हप्त्यांत 1 दीस मनी उपास करून तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा न्ही. ते जाल्यार तुमच्या भुरग्यांचें जिबीत बरें जाता, सगळें बरें जाता. कित्याक उपास आनी मागण्यांत आसली सकत दुसऱ्या खंयच्याय मागण्यांत ना मगच्या भवा आनी भयणी. आनी दुसरें आमी उपास करतना खंयच्या तेसावां खातीर उपास करता म्हणून देवाक सांगूंक जाय. एक उपास करताय जाल्यार
कितल्या वरां तावन कितल्या वरां तूं उपास करताय सकाळीं 8 तावन 4 वरां म्हणसर करताय गे एक उपास तो सकाळीं 8 तावन सांजेर 4 वरां म्हणसर आनी एक उपास आसा सांजेर 4 तावन सकाळीं 7 वरां म्हणसर या 8 वरां म्हणसर आनी एक उपास आसा देखून आनी राती 10 वरां तावन दनपारां 1 वर म्हणसर हे 3 उपास आसात तुमकां एकल्या करचे बरी आनी फुल्ल करचे जाल्यार फुल्लूय करयेत कांय आन उदक आपड नासतना 24 आवर्स आज सकाळीं 7 तावन फाल्यां सकाळीं 7 वरां म्हणसर एक अन्न उदक काय आपड नासतना 1 डे फास्टींग हे कंप्लीट करयेत हेंय करयेत नाजाल्यार एक 8 वरांचो उपास करयेत 8 वरां खंयची 8 वरां सकाळीं 8 तावन सांजेर 4 वरां म्हणसर 8 वरांचो उपास तांदूळ 8 वरां उपरांत कांय खाण नासतना सांजेर म्हणसर रावचें 4 वरां उपरांत ब्रेक करचें पूण सकाळीं तुवें 8 वरां उपास करच्या पयलें तुवें सांगूंक जाय जेजू हो उपास हांव करतां कोणा खातीर गे म्हणून काल्या खातीर इंटेन्शनां सांगूंक जाय आनी इंटेन्शनां सांगून काली उपास केल्यार मात्र पावना त्या दीस चड जावन मिसाच्या बलिदानाक तुमी एटेंड जायचे नाजाल्यार आराधनाक तरी सक्रामेंतांत एक वर तरी बसचे पवित्र बायबल वाचीचे आनी 1 घंटो तरी मागचे 8 वरां तुवें फास्टींग करतना 3 वरां तरी मागण्यांत गरजेचें देखून काली थोड्यांनी काले करचे आसा उपास करतात मागणें ना मागणें खंयचें सकाळींचें आनी सांजेचें मात्र कुटुंबाचें मागणें तें जायना तशें करनाका तातूंत तुमची एनर्जी पाड जाता देखून तुमी मागणें करता जाल्यार 8 वरांचे तुमी उपास करता जाल्यार 3 घंटे मागूंक जाय मिनिमम 3 घंटे तरी मागूंक जाय हो एक फास्टींग आसा मागीर 3 दिसांचें फास्टींग आसा 3 दीस 3 राती कांय नासतना रावचें 3 डेज फास्टींग प्रेयर आसा आनी हे तुमी करचें जाल्यार कशें आनी दुसरें आमकां सांगता पेद्रूचें पयलें पत्र 5 अध्याय 8वें वाक्य जागी जाया जागृत रावा तुमचो वायरी देंवसार गरज घालतले शिवां बरी कोणाक गिळचेंगी म्हणून सोदून भोंवता देखून आमकां अटॅक करूंक चारांय कुशींनी हे सैतानाची पौस आसा हांचे वयर आमी जैत बरयचे जाल्यार हांच्या तळण्यांत तावन हांच्या खोटेपणांत तावन आमी पयस रावचे जाल्यार आमकां उपास मागणें गरजेचें हें केल्या शिवाय आमकां खंयचेंय मागणें करूंक जायना कित्याक आमी कुडीक आमी जाय पुरतें दिता जाल्यार कूड तळण्यांक वळख जाता कूड संवसाराच्या वडण्यांक वळख जाता कूड तुज्या कुडीच्या वडण्यांक वळख जाता ते दाळातून देवतान पयस वताय सैतान तुज्या जिवितान जिखता देखून फास्टींग प्रेयर कितलें गरजेचें गे म्हूण आमकां सांगता देखून तुमी त्या शिवाक भियेचे म्हणून ना गरज घालतले शिव तुका बोब मारून तुका गिळूंक पळयता जाल्यार जेजू आमच्या जुदाचें शिव त्या शिवाक गिळटा तसली सकत जेजू खाता देखून जेजू जावन आसा लायन ऑफ जुडा जुदाचें शिव म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता देखून एका शिवाक आनी एक शिव विरोध आसात ते जेजू क्रिस्त आनी पळया एक शिव रानांत गरज घाल्यार गे ताची गरज 2 किलोमिटर भोंवता गे 2 किलोमिटर सगळ्या मन जातींक कळटा हो राय आयलो म्हणून आमच्या लागीं आयलो आतां आमकां ग्रासूंक पळयता म्हणून ताचे आवाज तितलो गे जेजून कुर्सात हांव एक बोब घातली बापा तांकां बक्षी म्हणून सगळो संवसार कंपलो सगळ्या संवसाराक ती गरज पावली तर शिवाची गरज वडगी जेजूची गरज वडगी तर शिवाचे ते जुदाचे शिव वडगी या नॉर्मल शिव वडू हे आमी चिंतून पळयचे आमकां रक्षण दिवच्याक आमकां जुदाचें शिव आसा तर जेजू क्रिस्ताचें आमोलीक रगत जेजू क्रिस्ताचें उतार जेजू क्रिस्ताची सकत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणाची सकत आमकां धैर्य दिता बळ दिता घटाय दिता जाणवाय दिता आनी आमकां फुडें वचूंक धैर्य दिता आनी हे 40 दिसाचे उपास पळया मैजेन 2 पटी उपास केल्ले 40 दिसांचे हांगा बरोवन घाल्लें आसा जेजून 40 दीस उपास केल्ले 40 राती उपास केल्ले हांगा बरोवन घाल्लें आसा आनी एक उपास आसा 3 हप्त्यांचे उपास हाका दानियेलाचो उपास म्हणटात दानियेलीन 3 दीस 3 हप्ते उपास केल्लो दानियेलाच्या 10व्या अध्यायांत 2 आनी 3 वाक्यान ह्या विशयांत आयकूंक मेळटा दानियल चॅप्टर 10 वर्स 2 and 3 त्या दिसांनी हांव दानियल 3 हप्ते पर्यंत विलाप करून आसलो रुचीक कान हांवें खावंक ना मांस वा दाका सोरो आपडूंक ना हे 3 हप्ते सोंपा पर्यंत हांवें म्हाका माखूंक ना तेल सयत तेच्या माथ्यार घालूंक ना म्हणटा माखूंक ना म्हणटा आनी रायाच्या आस्थानांत आसलो दानियल आनी थंय ताणें कांय नासतना रावूंक सादत नासलें ताणें कांय पिये नासतना रावूंक सादत नासलें तसल्या परिस्थितींत तो 3 हप्ते
दीस आनी रात म्हणल्यार उपास करता. आनी हे आमकां पळया 1 Corinthians chapter 7 verse 4 and 5 सांगता. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 7वो अध्याय 4 आनी 5 वाक्यां. हे हक्क एकामेकाक इन्कार करिनाकात. तशें करचें बी जाल्यार दोगांयची कबलत आसूंक जाय. तेय मागणें करच्या खातीर थोडो काळ मात्र, म्हळ्यार घोव बैलांनी विंगड रावूंक खाली मागण्या खातीर मात्र, उपासा खातीर मात्र तांणी विंगड रावयेत, नाजाल्यार रावोंक ना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. पळया उपरांत परत्यान तुमी सांगता येया, नाजाल्यार तुमचें स्वादमन उणें जायत आनी सैतान तुमकां नाडीत. देखून ह्या वेळार आमी मागण्या खातीर उपासा खातीर कितले दीस आमी उपास करता. एखाद्या आमी तले पुरो उपास करचें जाल्यार आमी आमच्याच घरा रावून उपास करूंक जायना. आमी विंगड वचचें. खंय जाग मागनातले कडेन, खंय घरांत रांदिनातले कडेन तले जागे आमी पळोवंक आसात आनी थंय बसून आमी मागणें करूं आसा. नाजाल्यार हे संवसाराचे डिस्टर्बन्स. आनी चड जावन उपास करतना तुवें 8 घंटेचो उपास करता न्ही, सड्ड तुका खंयचे मोगाचें खाण आसा पळय ताचो परमळ सैतान तुज्या लागीं हाडून घालता आनी तेच परमळ येतात मस्तपटी. आनी हाचे विशयान तुमी बूक थोडे बसल्यार उपासा विशयान थोडे सांगता. एक ब्रदर श्याम झबेदोरे, तो आतां मरण पावला, बँगलोर आसलो, ताचे थोडे बूक आसात उपासा विशयान. ताणें केल्ले 21 दीस फास्टींग प्रेयर केल्ले आनी ताचे एक्सपिरियन्स तो बरयता एका बुकार. उपास मागणें कशें गी म्हणून ताणें दानियेलाचो उपास केल्लो. आनी अशें आमी देवाचें उतर सांगता आमी कशें प्रार्थना करीचें गी म्हणून. किर्तनाचो ग्रंथ 30 आनी 5 अध्याय 13वें वाक्या. पूण ते पिडेंत आसले तेन्ना हांव गोनीय वस्त्रां न्हेसतालो, उपास करून म्हाका दंडपण दितालो आनी म्हज्या काळजान प्रार्थना करतालो. पळया किर्तन सांगता. पूण ते पिडेंत आसतना, तो लोक पिडेंत पडटा आसतना, तुजी कुटुंबाची पिडेस्त आसतना तुमी मस्त इंटेन्शनां करतात. आज कोणाक कॅन्सर आनी काले पुरा मागोवंक इंटेन्शन घाता, तांच्या खातीर तुमी कितले उपास कर मागणें केलां. देखून तुमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या कुटुंबांत कोणीय पिडेस्त आसा जाल्यार तांच्या खातीर उपास मागणें करीचें म्हणटा पवित्र पुस्तक. उपास कर मागणें करीचें तुज्या कुटुंबाच्या सांद्या खातीर. एक तुजो भाऊ या तुजी बहीण, तुजो घोव या तुजी बायल या तुजी भुरगीं या नत्रां कोण तरी पिडेंत आसा जाल्यार त्या पिडा तांकां गूण जायना, मस्त तेंपाची आसा, वखद केल्यार लागना. उपास मागणें करा, तांचे बंदडे तुटोवन काडच्या खातीर मागा. देव खाकूळ दाखयता, देव कृपा दाखयता उपास मागणें करता आसतना. आनी देव तुका जाप दितात, दिनासतना रावना. देखून पळया कशें दावीद राय म्हणटा तसो लोक पिडेस्त जाता आसतना, लोकांचेर खरखर येता आसतना ताणें गोनीय वस्त्र म्हळ्यार रायाळ मुस्तैकी ताणें काडले, गोनीय वस्त्र तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसून ताणें उपास आनी मागणें केलें लोकां खातीर. एक राय जावन आज राय आमकां मेळटात गी, राजकारणी मेळटात गी आमकां. एकच ती एक संवसारांत आसचो ना, लोकां खातीर उपास मागणें करतलो. आज पयलें आमच्या पिरगेजांनी पुरा ह्या जग उपास मागणें करताले लोकां खातीर. आतां करतात की ना आमकां कळीत ना, पूण करीचें एक्चुअली तांणी जाल्यार आमी आमच्या कुटुंबाच्या सण्या खातीर करीचें. हर एकल्यानी आमच्या कुटुंबान कोण पिडेस्त जाता आसतना तांच्या खातीर उपास मागणें करीचें म्हूण सांगता. जॉयल प्रवादी सांगता 1 अध्याय 14वें वाक्या. जॉयल चॅप्टर 1 वर्स 14 सांगता. उपास परगट करा, एक दबाजीक जमत आपया, मालगाड्यान आनी देशाच्या सगळ्या निवाशांक सर्वेस्परांच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आनी सर्वेस्पराक उलो मारा. उपास मागणें आज कितल्या गरजेचें की म्हूण सांगता. आज लोक कितें जाला कॅरिझमॅटिकांत आसा, मागणें करता, रेत्र्यो करता, पूण उपास मागणें विसरून गेला. हें पुरा गरजेचें न्हय म्हूण चिंतलां. पयलें आमी पुरा मस्त उपास करताल्या, आतां उपास करचे मनीस बारी उणें मेळटात. उपास मागणें करताय की ना बाबा काल्याक उपास मागणें करचें की हांव ताच्या मागण्याक जॉयन जाता, हांव हाच्या मागण्याक जॉयन जाता. कांय जायना, बेश्टें तें पुरा. तूं मागचें, देवान तुका प्रॉब्लेम दितना तुका दिंबयेर पडोवन मागोवन उपास करूंक तुका देवान आपोवणें दिवचें, तुका देखून आपोवणें दिवचें. देखून किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 81 किर्तनांत 81 10 वर्सेस 10 10वें वाक्यांत सांगता. हांव सर्वेस्वर तुजो देव, हांवेंच तुका इजिप्तांतली भायर काडली. तुजें तोंड उगड, हांव तें भरतलो. उपास मागणें कर, तुजें तोंड उगड, सर्वेस्पर देवा कडेन माग आनी देव तुजें तोंड भरतलो, तुज्या मागण्याक जाप दितलो. जाय जाल्यार उपास मागणें कशें आसा जें म्हणून तुमी इसाया प्रवादीचें पुस्तक 58 अध्याय 1 ते 11 वाक्यां वाचून पळया.
Isaiah 58 verse 1 to 11 मुसर वाचून पळया. ते आनीकी कवलो उपास पुरा जाय जेगी म्हणून आमी करजमाच्या सुरवेर पळय संजेच्या बुधवार ते वाचप वाचतो आमी आनी तेंत देखून उपास कसो करीचे. आज जेजू सांगता मातेवाच्या वांजेलान 6व्या अध्यायांत 17 आनी 18 वाक्य सांगता, पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्यार तेल माग आनी तुज्या मुखां मळदू, अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती असलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक ते कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. पळय कशें उपास करीचे म्हळ्यार आमी उपास करता म्हणून कोणाकच कळना सगळें. दोंगरो फारायनाका म्हणटात, कोणाक कळचें बरी, तुजें तोंड बावय नाका म्हणटा, तुजें ते माथ्याक तेल माग. तेल मागल्यार कितें मोत इल्ली समाधानी आसता, तोंडान इल्लो आसो आसता, दोळ्यांक इल्लें उजवाड येता तेल मागल्यार. देखून जेजू सांगता तेल माग पयलें, तुज्या माथ्यार तेल माग आनी तुज्या मुखां मळ बरें कर धू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलो तुज्या देवाक सोडून दुसऱ्या कोणाकच कळना जावं दी म्हणटा उपास मागलें. उपास केल्यार ह्या आत्मीक झुजांत तुका सलीसाय मेळटली. सलीस तूं जैत जोडटले उपास मागणें करतना. आमकां एक आत्मीक झूज आसा, जल्मातावन आमी फोंडाक देंवता म्हणसर एक आत्मीक झूज आसा आमकां. ताच्या उपरांत ना, ताच्या पयलीं आसा आमकां हर एकल्यांक आत्मीक झूज. तें सांगता पळया कोरिंथकाराचें 2रें पत्र 10वो अध्याय 4 ते 5 वाक्यां. आमच्या झुजाचीं हातेरां रक्तमासाची न्हय, रक्तमासाची न्हय. आमी ह्या वायटाचेर झुजतना आमच्या जिणयेंत हे आत्मीक झूज करतना तलवार काण घेवन आनी काल्यां काण तलवार आमकां देवाचें उतर जाय. तलवार तें देवाचें उतर, 2 तरेची तलवार. हेब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता 4 अध्याय 12वें वाक्या. ही तलवार आमच्या हातीं आसाचे आनी सगळें शिरासरान आसाचे. हेल्मेट, देवाचें उतर, परगड करची उर्बा, पांयाचे मोचे, भावार्थाची ढाल आनी देवाचें उतार परगड करच्या तुका आसा ती उर्बा. हें सगळें तुजें थंय जाय सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक सतत आसली. उपास मागणें कोटी वा बुरुजां पळय 7 दिसाचे उपास मागणें झेरिको पागोर सगळे खोस लावन घाल्ले, हात लायनासतना. केदी व्हडली सकत पळय उपास मागण्यांत आसा. आनी हांगा झुजाची हातेरां तुमची रक्तमासाची जावं नजो बगर दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात आसली. सगळीं वितर्कां आमी नाश करून उडयता. देवाच्या समजणे विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर आमी खोस लावन घालता. मनशांची सगळीं कल्पना खैदी करून क्रिस्ताक आमी खल करता. पळया सांपावलाची उतरां कली पळया उपास मागणें. सांपावल निरंतर उपास मागणें करतालो आनी त्या उपास मागण्या वरवीं तोले मिसांव ताणें केलां. सगळ्या जेजूच्या शिसां पैकी वो नातुरलो तांचे सांगता जाल्यार ताचे उपरांत आयिल्लो जाल्यार तांचे की चड सुवार्ता परगड केल्या आनी बळवंत तरान ताणें परगड केल्या. जितलें मागणें केलें ताणें उपास मागणें केलां. देखून उपास मागणें करतना देव म्हाका आनी तुका न्यायनीत करून दिता. कोर्टाच्यो केसी आसात न्यायनीत करून दिता. कुटुंबाचे समस्या आसात न्यायनीत करून दिता. घोव बायलांचे वादवार आसात न्यायनीत करून दिता. उपास मागणें करूंक जाय म्हणटा सांगता. किर्तनाचो ग्रंथ 7वो अध्याय 6वें वाक्या. उठ सर्वेस्परा, तुज्या क्रोधान म्हज्या दुस्मनाच्या गर्वा विरोध उबो राव. जागो जा म्हजे देवा, तुवें न्यायनीत करूंक निश्चित केलाय. दावीद रायाक न्यायनीत कर दिवचो देव तो. कितलीं झुजां जिखलो राय तो, ताका न्यायनीत करून दिल्लो देव तो. देखून म्हाका आनी तुकाय उपास मागणें करतना देव न्यायनीत करून दिता. तुका प्रॉब्लेम आसात, बंदडे आसात, खंयची पिडा गूण जायना, भुरग्यांचे समस्या आसात, घोव बायलेचे समस्या आसात, कुटुंबाचे समस्या आसात, घराचे समस्या आसात, डॉक्युमेंट्स जायनात, घर बांदूंक फाटीं पडलां, ह्या भुरग्यांक बरीं कामां मेळनात, भुरग्यांक बरें सैरीक मेळनात. एकच काम उपास आनी मागणें. प्रयत्न करा, प्रयत्न करा. खंडीत जावन तुमी हेरांचे कडेन मागूंक सांगून बेश्टें तरी टायम वेस्ट करच्या खातीर तुमींत मागून तुमचे समस्या परिहार करयेत. खंडीत मागूंक सांगल्यार आमी मागता तुमकां सपोर्ट मेळटा. आमचोय सपोर्ट तुमकां आसतलो. रायांचें पुस्तक पयलें रायांचें पुस्तक 20 आनी 1 अध्याय 7वें वाक्य सांगता. 1 King chapter 21 verse 7 आनी तुमी वाचा जाल्यार आनी तूं एक 27 वर्स आसा ताचें म्हणटा झेजेबेलान ताच्या पत्नीन ताका म्हळें, तूं इस्रायलाचो राय वय घेनय, उठ जेव आनी खुशाल जा. जेज्रेलाच्या नाबोताचो मोळो हांव तुका देवयतलो. देखून नाबोताचो मोळो काणगेवच्या खातीर
आनी ताणें दिना म्हणल्या खातीर राय बेश्टेंत उपास मागणें करता आनी उपास मागणें सोडूंक सांगता कोण ताची बायल जेजेबेल राणी सोडटा आनी अन्याय करता उपास मागणें तो केल्लो जाल्यार खंडीत जावन थंय तो राय जिखतो आसलो आनी त्या नाबदसो मोळो ताका खंडीत देव दिवयता आसलो पूण आनी उपास मागणें पत्नीन ताच्या बायलेन जेजेबेल राणयेन बंद केलें आनी उपासांतल्यान तो भायर आयलो आनी अन्याय केले आनी नाका जाल्ले म्हणून नाबदाक जुशी मारलो आनी देवाचो शिराप तांणी कान गेलो आनी नाबदाच्या मोळो ताणें कान गेलो वय पूण जेजेबेलाची राणी त्यात खंय तांकां जुशी मारलें थंयत ताचे रगत सुण्यानी लेवले आनी तो राय गेलो अन्याय केलो पळया ह्यात रायान जर मागणें केल्लें तो उपास मागणें करून गेल्लो तो जिखतो आसलो खंडीत जावन पूण बायलेन ताका नाडायलें मागण्यांतावन भायर हाडलें उपासांतावन भायर हाडलें अन्याय केलो आनी रायांचें पुस्तक पयलें पुस्तक रायांचें पयलें पुस्तक 10 अध्याय 12 वेळाक सांगता रायान सर्वेश्वराच्या मंदिराक आनी रावळेराक चंदनाचे आदार खांबे केले आनी गवप्या खातीर सितार आनी सारंग केली तितले चंदन परतून आयलेले ना वा त्या पर्यंत ते पळयले ना हे रायाच्या उपास मागण्याचो प्रतिफळ जाल्लो पयलें देवाचें उतर सांगता ताका बरें केलें सगळें पळया सामोल रायाक पळया देवान खंय तावन खंय उबारलो खंय तावन खंय वयर हाडलो तेचे उपास मागणें कितलें आसलें दाविदा बरी तसो पोती देवाक मानवून जियेलो फातयेन जियेलो पूण मागीर मात्र तो सुकोवन गेलो पूण सामुएलाचें पयलें पत्र सामुएलाचें पयलो पुस्तक 1 सामुएल चॅप्टर 7 वर्स 6 सांगता देखून ती मिजबांत एकठांय जालीं तांणी उदक हाडलें आनी ते सर्वेस्परा मुखार वतलें त्या दिसा तांणी उपास केलो आनी म्हळें आमी सर्वेस्परा मुखार पाताक केलें सामुएल मिजबांत इस्रायलाचो न्यायकर्ता जावन आसलो पळया सामुएल मिजबांत इस्रायलाचो न्यायकर्ता जावन आसलो जाल्यार त्या लोकांक आपयता आनी पळय पाताक विपरीत जाल्यार तो मागणें करा उपास करा आनी सगळो लोक मागणें करता उपास करता देव तें सगळें शहर बचाव करता आनी एज्राचें पुस्तक तुमी वाचरा एज्रा चॅप्टर 10 वर्स 6 उपरांत एज्रा मंदिरा मुखल्या जाग्यार तावन गेलो आनी एलशबिसाच्या पुता जोनाताच्या कुडांत भितर सरलो थंय तो अन्न उदक घेनासतना सगळी रात रावलो कित्याक स्वदेशाक परतेल्ल्या तांच्या विश्वास पुतां खातीर आनीकी रुदान करीत आसले लोक फाटीं परतोवच्या खातीर तो रुदान करनासले तांच्या खातीर उपास मागणें करता एज्रा आनी सगळें सारकें करता उपास मागण्या वरवीं दानियेलाचें पुस्तक तुमी वाचा 9 अध्याय 9 वाक्या पूण सर्वेस्पर आमचो देव काकुळत करता आनी बोक्सांनी दिता वय आमी ताचेर उपराटल्या उपास मागणें करून दानियल प्रवादी त्या लोकांक बचाव करता दमदूताचें कृत्य पुस्तक 9 अध्याय 9 वाक्या 3 दिसाचो उपास ह्या विशयान सांपावल सांगता 3 दीस पर्यंत तांकां कांयच दिसना जालें आनी तांणी अन्न उदक आपडलें ना ते त्या बोटीर आसतना शिप्परासां पैन करतना ते दर्यांत कितें तांकां दिसना जालें खंयची तांकां खंय वेचें म्हूण कळ्ळें ना आनी वारें वादळ उलटें आसलें हें सगळें आसतना तांणी 3 दीस 3 राती अन्न उदक आपडनासतना उपास मागणें केलें आनी देखून देवान तांकां तें कितें दिसनातलें तें दिसचें बरी केलें तांच्या ठाण्याक तांकां पावयलें शबीतान पावयलें दमदूताचें कृत्य पुस्तक सांगता 10 अध्याय 30 वाक्या कर्नेलान जाप दिली 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांवें म्हज्या घरांत दनपरां 3 वरार जाताले त्या मागण्यांत आसलो तेदवा झळझळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणूंक लागलो कर्नेला देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुजें दान धर्माचो ताणें उगडास केला 3 दीस उपास मागणें करता कर्नेल न्हीस जावन तो क्रिस्ताक वळखनातलो ह्या क्रिस्ताक वळखनातल्या दुसऱ्या धर्माचो तो 3 दीस 3 राती मागणें करता आनी देव ताच्या आंज बुडव्यांक दान ताका दिश्टीक पडटा आनी कर्नेलाक बचावी दिवंक पेद्रूक धाडटा जोप्पान दसून पेद्रूच्या घरात तेगांक दान तांकां जोप्पा तावन पेद्रूक आडयता आनी पेद्रू तावन सुवार्ता परगट करता आनी कर्नेलियोचें सगळें कुटुंब बचाव करता 3 दिसाचें उपास मागणें कर्नेलियोचें दमदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी वाचल्यार 13 अध्याय 2 आनी 3 वाक्या एक फावटी उपास करून ते सुम्याचें आराधन करीत आसतना पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें बार्नबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां सांगलें बार्नबासाक आनी सावलाक हांवें तांक विंगड करा आनी
तांकां करूंक आपयल्या त्या कामाक विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणें करून जाले उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले, तांकां धाडले आनी तांचेर ते धाडला पवित्र आत्मा आयलो. प्रत्येक उपास मागणें करून खंयचेंय काम आमी करूंक येता आसतना, हांवें आमचे घराचें काम जाय जाल्यार कितलो तेंप उपास मागणें केलां, कितल्या वर्सांत हांव 3 दिसांचे उपास मागणें केलां. त्या उपरांत आमकां बऱ्यांतल्या बरें एक घर बांदूंक फावो जालें. कितल्या वर्सांचे 20 वर्सांचे मागणें, 20 वर्सां निरंतरी आमी हे आमचें घर आमकां जाय म्हणून उपास मागणें करतले हांव. आनी सगळें देवान आमकां फावो केलें. भुरग्यांच्या एज्युकेशनाक आमी हर एक हप्त्यांत एक दीस उपास मागणें करतले हांव. देखून भुरग्यांचें जिवीत बरें जालें, बरें शिकप मेळ्ळें, बरो फुडार मेळ्ळो तांकां, सगळें बरें जालें. उपास मागणें देखून आज तुमी भुरग्यांचो मोग करता जाल्यार आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यां खातीर हप्त्यांत एक दीस तरी उपास मागणें करा. एज्युकेशन तांचें बरें जावंक, बरो फुडार जावं, फुडार तांकां मेळोवंक, बरी जाणवाय तांकां मेळोवंक. बेश्टेंत खंयचेय मेळना आनी दुसऱ्यांनी मागून तुमी सुरक्षीत आसा म्हळ्यार तेंय जायना. देखून कोणाच्या मागण्याक तुमी एटेंड जातात म्हळ्यार जायना. तुमी मागूंक आसा, हर एकल्यान आमी मेहनत करूंक आसा. देखून धर्मदत्ताचें कृत्य पुस्तक सांगता 14 अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां. हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणें आनी उपास करून तांणी सुमयाच्या अधीन केलें. पळया, हर एक कोणाक विसरून काडटा आसतना उपास मागणें केलें आनी तांचे खातीर मागलें आनी तांकां विंगड केलें आनी सुमयाच्या अधीन केलें. तांकां म्हळ्यार सुवार्ता परगट करूंक धाडलें. हर एक आमी पळयता धर्मदत्ताचें कृत्य पुस्तक आमी वाचल्यार 20 आनी 7 अध्याय 30 आनी 3 वाक्यां. दीस उजवाडतस येताना तांणी जेवी जय म्हणून तांकां विनंती केली. तांणी म्हळें आजीक 14 दीस कळनासतना जागरण केल्या, 14 दिसांचो उपास. पावल त्या सिप्पर आसतना 14 दिसांचो उपास करता सांग पावल. आनी 14 दिसां उपरांत कांय अन्न उदक कितें आपडना म्हणून ते जबरदस्ती करता ताका. पळय, उदक सयत तुमी आपडलें ना. पळया, तांचे सगळे कितले सांगता आसले तांणी सगळ्यांनी जागरण केली. कळनासतना दीस आनी रात म्हणले बरी 14 दीस तुमी कळनासतना जागरण केली आनी उपास काडलो आनी अन्न उदक सयत तुमी आपडले ना. देखून तुमचो जीव राखचे खातीर इल्लेपणी जेवा म्हणून हांव तुमच्या लागीं प्रार्थना करतां. कित्याक तुमच्या मदल्या कोणाच्याच माथ्याचो एक केस लेगून नास जावचो ना. 14 दीस उपास मागणें केल्या उपरांत ते जेवले आनी देवान तांकां वाट दाखयली. तांचें तारू देवान राखलें आनी तांकां शाबीतान तांच्या ठाण्याक व्हरून पावयलें. उपास मागण्यांत असाद जाल्लें साद जाता गे. कितें असाद म्हूण तुमी चिंताय तेंय साद जाता उपास मागण्यांत. माथ्येव वचो वांजेल आमकां सांगता 17:21. माथ्येव वचो वांजेल तुमकां तुमचें तें आसल्यार काडा आनी ह्या वेळार पळया 17 थंय देवाचें उतर आमकां सांगता. देवाचें उतर 17 chapter 17 verse 21 ते आमकां सांगता. जेजून जाप दिली तुमचो भावार्थ भोवस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता एक सासवाच्या कानांत इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसत जाल्यार ते दोंगरांक उठोवन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक आसाद जालें कितेंच आसचें ना. पळया, उपास करूंक आसाद जालें कितेंच ना. भोव अस्क जाल्यार आमी त्या दोंगराक हांगाचो उठोवन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक आसाद म्हणचें कितेंच आसचें ना. आमी उपास करून मागल्यार खंडीत आमचो भावार्थ सडटा. आमकां चड आनी चड अभिशेक मेळटा, पवित्र आत्म्याची सकत आमकां मेळटा, धैर्य मेळटा, बळ मेळटा, घटाय मेळटा. ह्या संवसारांत कोणाक आमी भियेचे म्हणून ना. देवा सांगता आसल्यार ओजोन काणग्यांक उपास मागण्याची गरज आसा. आनी 11 उतर रोमाकाराचें पत्र आमी वाचल्यार आमकां कळटा 13 अध्याय 14 वाक्या. रोमन्स chapter 13 verse 14 अशें सांगता आमकां. देवाचें उतर पळया. सुमया जेजू क्रिस्ताकस तुमचें झुजा कावाची नेसा कशें नेसा. सुमया जेजू क्रिस्ताक तुमचें झुजा कावाची तशें कशें नेसा आनी कुडीच्या ओडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडें सोन सोडा. आनी कुडीच्यो ओडण्यो आमी पयस दवरचे ना जाल्यार आमकां पळयल्लें जाय. ह्या कुडीक आसा पळय ही कूड आयकना. हाका जाय जाल्लें दिवंक जायना. हाका कितेंय सारता पळय हाका दिनाकात कुडीक. इल्लेशें थंडया. देखून उपास करा, मागणें करा, सगळें
बरें जाता, सगळें बरें जाता, तुमची कुडीची भलायकी बरी उरता, तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा सगळे समस्या परिहार जाता, तुमच्या भुरग्यांचे प्रॉब्लेम वैयक्तीक तुमकां वाडवळ जायचे जाल्यार एक दीस हप्त्यांत उपास करा, भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर एक दीस उपास करा, अठराशे हप्त्यांत एक 2 दीस उपास काडा, सड्ड म्हूण सगळो दीस करूंक जायना जाल्यार एटलिस्ट एक सकाळीं 8 तावन एक 4 वरां म्हणसर गी, 8 वरां पयलीं एक ब्रेकफास्ट करा आनी 4 वरां म्हणसर रावा, 4 वरां उपरांत परत तुमी कितें पड्डा कान घेया, नाजाल्यार थोडीं 4 वरां तावन सकाळीं 7 वरां म्हणसर करा, संजे 4 वरां पयलें कालें कॉफी टी कान घेया, ताचे उपरांत राती एक जेवण सोडा, सकाळीं 7 वरां म्हणसर करा आनी जायतीं जाणां हाचे तावन आमकां बचाव करूंक जाता. थोड्यांनी रातचो उपास करचो, राती 10 वरां उपरांत खायनासतना रावचें आनी दनपारां 1 वर म्हणसर सकाळची ब्रेकफास्ट कान घेवंक ना आनी अशें पुरा तुमी उपास करियेत आनी ह्या उपासा वरवीं जायते असाध्य आसलें तें सोद साध्य करियेत. उपास मागणें कंटिन्युएशन एक पटी 3 दीस उपास करा जाल्यार 3 दीस 8 वरांचे 3 दीस करा, 3 दीस कंटिन्युएशन कर मागा, कंटिन्युएशन कर मामा, मेळना जाल्यार एक हप्तो रावा, मेळना जाल्यार आनी एक हप्त्यांत कंटिन्युएशन करा, सोडी नाकात, केदोळ म्हणसर तुमकां मेळटा म्हणसर सोडी नाकात, कित्याक बंदड्यो तुटून पडच्या खातीर उपास मागणें गरज, वायटाच्या सत्याचे वयर झूज मारीचें जाल्यार उपास करचें गरज, आमच्या कुटुंबांत बरेंपण जायचें जाल्यार उपास करचें गरज, देवान दिल्लीं आशिर्वादां संवसारांत बी जोन कान घेवचें जाल्यार उपास आनी मागणें करचें गरज. देखून ह्यो सर संगती आज उपास कितलो गरजेचो गी म्हणून आमी समजून कान गेलें. पावर ऑफ द फास्टींग हें सगळें आमी समजलें. 40 दिसांचो उपास, 20 दिसांनी 1 दिसाचो उपास, 14 दिसांचो उपास, 3 दिसांचो उपास आनी 1 दिसाचो उपास, हे सगळ्यो संगती पवित्र पुस्तकांत बरोवन आशिल्ल्यो आज आमी उगडावपाक जाल्योत म्हाका आनी तुमकां. देखून आज तावन आमी इल्लेशें प्रयत्न करया, नाजाल्यार थोड्यांक शुगर आसा तें आसा जायना तें बरें बेश्टें, तें बरें हांव तें पातयना, कित्याक म्हळ्यार आमकांय शुगर आसा म्हाकाय आसा, पूण आमी फास्टींग प्रेयर करता कांय जायना, कांय जायना, सगळें नॉर्मलाक येता, सगळे बंदडे तुटून पडटा. 1 दीस 2 दीस इल्ले प्रॉब्लेम जावंक पुरो, पूण फेस केल्यार तुमी मागण्यांत रावल्यार पवित्र पुस्तक वाचल्यार ते कांयच प्रॉब्लेम जायनात.